की एज आम्ही प्रॉमिस केल्लो आमचे सगळे क्लब मेळून लास्ट मिटींग घेतलेली 2 दीस पयले आनी मेमोरेंडम सबमीट करूया म्हणून GFA क्लबाक कितें सफर जातले ते फ्युचर कितें जातले ते तुमी सगळे जाणा गोवा गव्हर्मेंटाचो आमकां कितें सपोर्ट मेळटा तो आनी ह्या हावजीचेर आमचे लायफलायन क्लबाचे चलता ते सो ताका लागून एंड शी ऑल्सो एग्री जें कितें चल्लां काल हांवें एक वर्ड म्हणलेलो सेम आयज तेणें जो वर्ड रिपीट केला कॉले न्हू सो हें सगळें नॅक्सस जे आसा ते स्टॉप करपाचें आनी वी आर ओन्ली कन्सर्न अबाउट आवर GFA क्लब हू इज रजिस्टर्ड वीथ GFA एंड हू इज कंडक्टींग these houses during our inter-village tournament. And she listened to us and we have given our memorandum to her and our club also was there. And we are happy and she is also happy. And she said, cooperate us आणि अशें कोण करता जे above 1 lakh ते आपणाक कानार हाडून you just inform them म्हणून so they will take a action. तुका तुमकां कोर म्हूण सांगला हावजी कोर म्हूण सांगला हावजी आमकां आतां सद्याक तेणें सांगलां जे तेंचे प्रोसिजर आसा तो ते कंटिन्यू करता म्हणला आनी थोडे दीस तुमी यू होल्ड ऑन म्हणून सांगला बिकॉज दे आर वर्कींग ऑन द सिस्टम लायक हाव इट इज लायक न्हू कशें इतले क्रॅकडावन करपाचें आतां 20 तारखेर आमचोय फायनल एक आसा आनी दुसरे जाग्याचेरय ह्यो इल्लिगल हावजी चलपाचे आसा त्योय तांकां रिक्वेस्ट येयल्यो आसा दे आर एवरीथींग दे आर स्टॉपींग जेन्ना आमी तांकां सांगलां आमी जेन्ना क्लब आमचो टोर्नामेंट करतलो तेन्ना आमी एक एप्रुवल जे GFA दिता ते तांकां धाडटले म्हणून सो दे नो दॅट कलेक्टेड नोज दीस इज GFA इज ऑर्गनायझ नॉट कोण इंडिविज्युअल ऑर्गनायज करता दॅट वी हॅव टोल्ड आनी आमी कितें कंपिटिशनचे 50 रुपया आमचे आयज पर्यंत तुमी पयलें आसतलें हिस्ट्रीन लास्ट 70 years आमी 200-300 रुपया धरूंक ना एनी क्लब आनी आमी सगळे मेळून आसा वांगडा हें कितें मिसगायड करपाचें ना कोणाक आमी जे क्लबाचें इंट्रस्ट आसा ताका लागून आमी अशी कितें इल्लिगल आमचे पळय जेन्ना पोटाचेर येता आमचे GFAचे क्लबाचेर येता वी हॅव टू प्रोटेस्ट आनी ते आमी करून दाखयल्ले आसा आमकां वी आर नॉट कन्सर्न अबावट अदर्स बट आयज हें मॅच जाल्लें आसा हे थोडे इंडिविज्युअलाक लागून आनी म्हणून आमी सगळे जमा जाल्ले हावजीचे हे कोण आमी टोर्नामेंट बीन हे करूं मेळ कोणूय टोर्नामेंट करपा ना मागीर अशें करून एकूच जाल्यार एक हावजी म्हण एक येता थोडे अशें करून हे करूं जात न्ही हावजीचे आमकां इनकम आनी ते हावजीचे आमी बरो टोर्नामेंट करता ग्रँड अशें करून मागीर क्लाबूय अशें करून बंद टोर्नामेंट बीन करना न्ही मागीर प्लेयरूय वयर चडपा ना फुटबॉल खेळपा बीन ताका लागून आमी एक सगळे वाडे टोर्नामेंट करता सगळे विलेजीन आमी टोर्नामेंट करता इल्ली बारीक हावजी आसतात इतलें डिसिजन आमच्या प्रेसिडेंटान गोवा फुटबॉल असोसिएशन कमिटीन आनी सगळ्या क्लबांनी एकठांय जावन जें डिसिजन घेतलां तें बरें घेतलां कित्याक हावजी जावन आसा लायव वायर ऑफ द क्लब्स एक्सेप्ट फ्यू कमर्शियल क्लब सो हावजीचेर आमचें मातशें बॅलन्स जाता आमचे क्लबाचे एक्सपेंडिचर मातशें बॅलन्स जाता सो हो आमकां एक आदार आनी प्रेसिडेंट हॅज टेकन अ गूड डिसिजन बाय मिटींग CM बाय मिटींग अवर कलेक्टर सो एक ना बरें केलां आमी केलां आनी वॉट एवर टॉक वी हॅड इज अ व्हेरी फ्रुटफूल एंड शी इज ऑल्सो व्हेरी कॉपरेटीव एंड वी GFA and all the clubs has to be cooperative with the government then only it will benefit us and government will help us. I request the government also to help the GFA and all the clubs. Thank you. तेणें कितें स्टेटमेंट दिला तुमी सगळे जाणा जे ओवर जाता तेन्ना कितें एक्शन घेवचें पडटा तें एक्शन आमकां हें जालां आमी कांय ओवर करूंक ना क्लबाक कितलो इफेक्ट जातलो समज हावजी बंद जाल्यार क्लब आमची क्लब इंटरविलेज आमी टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता ते हेजेर आमचे कितको प्रॉफीट येता हावजी आमचो मेन सोर्स ऑफ इनकम कित्याक आख्खे वर्स इंटरविलेज टोर्नामेंट पार्टिसिपेट जाता आनी GFA लीग आहा 3rd डिविजन अंडर एज 1st डिविजन सो आमकां बजटूय आसता 7 to 8 lakhs आनी ते आमकां मेन सोर्स 3 ते 4 लाख एवरी टोर्नामेंटाक आमकां हावजीचे प्रॉफीट येता सो आख्खे 186 क्लब हावजी मेन सोर्स आहा टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून GFA आमकां एप्रुवल दिता
ऑर्गनायज करपा आनी ऑर्गनायज करून आमकां कितें फायदे तो हावजीचेर टोटल डिपेंड आमी हावजीचेर आहा कित्याक GFA आमकां कांय दिना आनी गोवोरमेंट आमकां ग्रांट्सूय कांय दिना आमी ऑर्गनायज करून इंटरव्हिलेज सो आमी रिक्वेस्ट करता आनी GFA प्रेसिडेंट आनी कमिटी आमी एप्रिशिएट करता की CMमेंट आनी ही मिटींग ऑर्गनायज करून आमी सगळे क्लब एग्री जाला आमची हावजी 5,000 to 1 lakh आसतले 1 lakh फायनलाक वयचे नॉर्मल एवरीडे 2,000 आसता वीच करून 5,000 आसता आनी आमचो 50 रुपीज फ्री कुपन मॅक्झिमम 100 रुपीज फ्री कुपन सो आमी रिक्वेस्ट केलो हे आमकां हें डिसिजन चड आमकां 186 क्लबा इफेक्ट जाला सो गव्हर्मेंटूय कन्सिडरेशन घेता आतां तेनूय सांगलां सद्या आमी ऑन होल्ड टोर्नामेंट 1-2 करीन आहाय सो आमी होल्ड एग्री जाल्या सो गव्हर्मेंटा आमकां कोऑपरेट करतले गव्हर्मेंटांनी आमकां कोऑपरेट करूंक जाय आमचो मेन सोर्स हेचेर आहा हेंच आमचें डिसिजन सो आमी GFAकूय प्रेसिडेंट आनी कमिटी थँक्यू म्हणटा कित्याक तेमी आमकां सपोर्ट केलो हे क्लबान आमचे मेन हावजीचे आनी टोर्नामेंटाचे आहा आनी अशें करून नेक्स्ट टायम यूथ डेव्हलपमेंट टू इंटरव्हिलेज करून प्लेयर वचून दुसरी टिमी वयता सो आमी 186 क्लबां वचोन प्लेयर येता आनी वचोन दिना सो तेका लागून मेन टोर्नामेंट हावजीचेर आमकां तेमी कितें तरी गव्हर्मेंटान दिचेर आनी ते जातले चडशे आमी कॉन्फिडंट आहा गव्हर्मेंटाचेर आमचेर विश्वास आहा की आमकां परमिशन मेळटलें म्हणून सद्या आमी बोल्ड Self-sustaining income is housing is conducted as a self-sustaining system so that the clubs don't get involved with any adverse funds coming from outside and all. The club members work hard on the tournament to make sure there is a good revenue generated and the club is self-sustained throughout the year based on that income. So that income, the government or the collector, they are always considerate. In consideration, they should have a system placed where it does not affect the clubs. The clubs are seriously in trouble if there is no self-sustaining revenue generated for them. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.